कला अकादमीच्या नॉमिनेशन प्रक्रियेवेल्यान तेन्नाचो मंत्री गोविंद गावडेचेर बरेच आरोप प्रत्यारोप झाले। मात नॉमिनेशन प्रक्रियेत फक्त PWD जबाबदार कांय लोक म्हाका टार्गेट करताले, तातूंत भाजपाचे कांय लोक आशिल्ले। फकत मुख्यमंत्री म्हजे वाटेन आशिल्लो आदलो कला आनी संस्कृती मंत्री आनी आतांचो आमदार गोविंद गावडे उलयलो। हायकोर्टाच्या निकाला वयल्यान किंवा जजमेंटा वयल्यान अशें दिसता की गोविंद गावडे फक्त एकंदरीत 4.5 वर्सांक टार्गेट केल्लो आसा की जे लोक टिका करताले आज ते रंग बदलता, तांकां कला अकादमी कडेन मोग कांयच ना। तांकां गोविंद गावडेचेर फोग काडपाक आशिल्लो कोणाचे तरी सांगण्या वयल्यान तितून आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे थिंक टँक वाले सुद्दां तितून आहा। फक्त गोंयचो मुख्यमंत्री एकूच गोविंद गावडे बरोबर उबो आशिल्लो। हांव प्रत्येक फावटी सांगता आनी हेंवूय तुमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान स्टेटमेंटूय केल्ले आहा। आज तरी हायकोर्टाच्या जजमेंटाच्या वयल्यान आज एक गोष्ट जाता की इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द PWD ऑफिशियल्स कोणाक टेंडर प्रोसेसान दिवप का नॉमिनेशन बेसिसाचेर दिवप हें सगळेंच तांची जबाबदारी आशिल्ली। मजगतीं टास्क फोर्स समितीचो आमोणकार म्हणटा PWD म्हायती दिवंक सोदिनाशिल्ले आतां कोर्टात सत्य मुखार येतलें। आम्ही PWD कडल्यान कांय हे डॉक्युमेंट्स मागलेले आसा टास्क फोर्साचे मेंबर, म्हणून आमकां अशें सांगलें गेलें की त्यो फायल्यो विजिलन्सा कडेन आसा, त्यामुळे आमी डिटेल्स दिवंक शकना म्हणून। पण आतां एक गजाल ह्या कोर्टाच्या हेतूंतल्यान बरें जाल्लें आसा की आतां तांकां ते खंय कोर्टान सादर करचीच पडटल्यो। म्हणजे तुमी कितलोय धापून थेयलो कोंबडो जरी धापून थेयलो जाल्यार उजवाडपाचें रावना आनी सत्य केन्ना ना केन्ना उजवाडाक येताच। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी।